हांव जोजफ कार्दोस. हांव प्रॉपर आमचो रिहेबिलिटेशन मायडा जे धरणा सकयल येता तो गांव पार्ट ऑफ कुर्डी. आनी आतां आमचें रिहेबिलिटेशन वाडें जाल्लें आसा. हो एक गांव जितूंतल्यान आमी आमचें एक भुरगेपण जावं आमचें शिक्षण ह्या गांवांतल्यान जालें. आमच्या पाद्रींनी हें इस्कॉल हिंगा बांदलें आनी आमकां एक दिशा दिली. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ह्या गांवांत केन्ना वळखोना, म्हणल्यार एक वेगळोचार केन्ना नासलो. दर एकल्याचें फेस्टिवल आमकां सगळें एकठांय करतालें आनी तेन्ना एक आमगेलें नातें बरें नातें आसलें आनी आमी खुशालकायेन जियेले. हिंग जरी बिजली नासली, उदक नासलें, पूण बांयचें उदक काडप, मेणवातीचेर शिकप जावं पेट्रोलाच्या दिव्यांचेर उजवाड दिवन शिकप हें आमचें तेन्नाचें एक खाशेलेपण आसलें. आनी तेंच करून ह्या गांवांतले जे अशें करून शिकले मनीस आयज बरे पोस्टार आसा. गोंयच्या मापार सरकारी नोकरी करता जावं दुसरे प्रायवेट. हितूंतल्यान आमकां एक मोठेपण दिसता. आनी जेन्ना सरकाराक दिसलें हो रिहेबिलिटेशन करून आमकां कितें लॉस जाता तेन्ना आमी चिंतलें आमी सॅक्रिफायस करचो आनी दुसऱ्याकच तें करचें. आयज दक्षिण गोंयाक उदकाचो पुरवठो पूण बरे भशेन जाता, फिल्टर करून जाता, पूण स्पेशली आमकां वाडेंक ओपन वेलाचें उदक मेळटा. हें आमचें एक दुर्दैव म्हणपाचें की सरकारान हेजेर एक लक्ष घालप आनी आमकां ती एक बरी फिल्टर करून दिवपाची एक सोय करप. हिंगा हो गांव जो आसा हिंगा आमी वर्सा एक फावटी येता. आमगेलें जे आमचे काळजांतल्यो भावना आसा ह्या गांवांत जी आमी काडले, तितून आमचें कितें अणभवलें तें आमी ह्या गांवांत येवन आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हें फेस्टिवल मनयता आनी तितूंतल्यान आमगेलो एक मोग परतून आमी जिवो जाता. एक समुदाय अशी आमी एकठांय जाता. तर हेच मोग, हेच खाशेलेपण आमकां मुखार आसचें. जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां जें बरें दवरलें तें आमी जगचें आनी दुसऱ्याकूय एक आमी एग्जाम्पल द्यायचो. इतलें सांगून हांव देव बरें करता. आतां तुमकां हांगा हे फेस्ता ह्या कोर्डी गांवां भितर एक इमोशनशें दिसता, पयलींची यादीश्यो अशी तुमकां? तेंच आसता की आमी ज्यो पोरण्यो यादी म्हणटा आमी त्यो परतून जागी जाता. जे आमी नुस्तें धरपाक वयताले, आमी गरोवपाक वयताले, आमी उदक न्हांवपाक वयताले, चारां चुन्नां कडणां हीं खावपाक वयताले. तो आयज उगडास येता, तें आमकां आयज परतून मेळना. जे आमचें आमी चलोन इस्कॉलाक वचपाचें, हांव म्हगेल्या गांवांतल्यान 1 वराची वाट चलून ह्या गांवांत इस्कॉल शिकपा येतालो. आनी ते लोक म्हाका दिसता की आमी एक सगळे एकठांय मोगान आमी चलोन येताले आनी तितल्यान आमी बी एक बरें शिकले. पूण आयज आमकां 1 किलोमिटराची वाट लागून चलपाक आमची नशीब आमकां हें दिना की चलोन वच म्हणपाक, की तें एक फील येयना. पूण ह्या गांवांत येतकीर आमकां तो उगडास येता आनी परतून आमी येयचे, आमगेल्यो ज्यो भावना लिपलो आसा त्यो परतून जाग करच्यो अशें आमकां दिसता. तुमच्या टायमार तशें एग्युटेशन बीन आतां करता तशें एग्युटेशन तुमच्या टायमार कोणी केलें नासलें? तेन्ना एज्युकेशन करपाक म्हळ्यार कितें, आमचे सुशिक्षीत लोक थोडे आसले आनी एक दिशा दिवपाक आमकां एक बरो लिडर नासले. जें की सरकार थारायता तेंच फायनल जातालें. कोणूय आमचे मुखार तेन्ना मुखार सरपाक सोदतालो, लोकांक कितें दिसतालें आमकां कित्याक पडलें तें, आमकां एक भिरांतशी ती आसताली तेन्ना, कित्याक आमकां शिक्षण ना, आमचे जाणटे चडशे ते शेतकामती. सो तांकां दिसतालें की आमी तितून पडचे न्हू. तेका लागून सरकाराकूय तेजो फायदो जालो आनी आमचे वाडे धरण जालें आनी आमचें स्थलांतर जालें. पूण हितून खरें तरी तुमचें लॉस जालें आनी सरकाराचो फायदो अशें तुमकां दिसता? ऑफकोर्स नो डावट. हितून आमकां लॉस सरकारान आमकां दिल्लो, मोबदला दिल्लो, पूण तेजी तेणी फावो ते भाशेन हें केलें ना की एग्रिकल्चर प्लॉट दिले, उदकाची सोय सारकी ना, घरां दिल्लीं, घरांचो प्लॅन सारको ना, म्हणजे घर बांदपा सारकें आमकां सरकारान तेन्ना सवलतो दिवना. हितूंतल्यान आमकां म्हाका दिसता की हेजो आमकां कमी फायदो जालो पूण सरकाराक तेजो भरपूर फायदो जालो. मागीर एक मेसेज तुमी आतां एक जनते जावं तुमकां पळयता पळय चॅनलाचेर तांकां कितें मेसेज दिवपाक सोदता? ज्यो आयज जनता ही म्हाका पळयतली, ह्या कुड्डी गांवांत जे जायते जाण येताय, उगडास करून वयताय, तांकां एक म्हजो एक संदेश आसा की ह्या गांवांत आमी जगले, आमी जें कितें उत्पन्न केल्लें, फळां फुलां ती आमकां आयज परतून मेळचें ना. पूण जे तुमी हीन पळोवन वयताय की तुमी एक चिंतपा जाय की ह्या लोकांक सॅक्रिफायस केल्लो देखून आयज आमी सूख भोगता. जें उदक तुमी पिता तें एक दान आमचो सॅक्रिफायस आनी तुमचें सॅटिस्फॅक्शन हें तुमी उगडास करचें. हितूंतल्यान आमकांय बरें दिसता की आमची कश्टां लागून तुमकां एक बरेंपण मेळ्ळें अशें म्हणून. एक मोठो म्हणजे एक म्हाका काळजा लागपा सारको एक हें दिसता की आमचे भुरगेपणार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी आतांय हात घालून भोंवले. आमी कोणागे चवथी 8 दीस आमी थिंगा रावले. क्रिस्मसाक लोक आमगेर येताले, जेवण हाड जेवप आमचे मदीं एक नातें वेगळें आसलें, एक मोगाचे आमचे संबंद आसले.
पूण आतां करंट हितून आमकां तें ना की जायते जाण शिकले जेंका एक वेगळे दिशेन गेले तेंकां दिसलें की हें बंधन आसा तें तुटपा जाय आमकां एक कोण तरी आसतलो की क्रिस्तांव बरोबर गेल्या जावं हिंदू बरोबर गेल्या वेगळेपण अशें म्हणून देखून म्हाका तरी दिसता की जें तेन्ना आसलें तें आयज घडयतो जाल्यार आमी जण एकल्यान तेजो एक निशेव करपा जाय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकजुटीन काम केलें जाल्यार वावुरलें जाल्यार आमी दुसऱ्याकूय ते एक देख जावपाक शकता. हांव इनासियो प्लासिडो रॉड्रिगीस नीज कुटीकार म्हजो गांव आनी म्हजो जल्म ह्याच गांवांत आयज सुमार म्हाका 60 इयर्स जावपा येता 59 रनींग हांव आनी आमी आयज बुडली जाल्यार हांगा सुमार 1982 सुमार हें उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें 82 आमी 82 आमी शिफ्टींग जाल्लें वाड्या मेन म्हळ्यार आमी थिंग जाल्लीं कित्याक म्हगे पयलो म्हगे धाकटो भाव आसा तो वाडी जाला जल्म घेयला तेन्ना हे आमी 40 वर्स माय जावन गेलीं आमगे गांव बुडलो म्हणून आमी गांव केन्ना सोडली ना नांव देवाची आमी भक्ती केन्ना सोडली ना आमी एवरी इयर येता आनी एवरी इयर हे मायाचे लास्ट संडे येवन हे आमगेली आमी पयलीं लादायीन करताले आतां आमी मिस करता कित्याक चडांत चड लोक खूब जायन गेला पयलीं आमी टेम्पो भरून येताले पूण आयज हिंगा आमकां जायते भाशेन लोकां कडेन जायतो वावर करून जायते आपल्याक एक काम करून जायते भाशेन आपल्याक गाडी जाल्यो आज हिंगा गाडी दवरपा आमकां लुगार ना इतली आमगे देवान आमकां जायती वाडयले आयज तुका सांगपा म्हळ्यार हिस्ट्री हिंगाची हे कोपेल सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस चॅपल हे हिंगाच सेक्रेड हार्टाचे स्कूल आहलें बोर्डींग आहलें हांगा दाखयल्यार तुका कळटलें हे पयलें एक स्ट्रक्चर एक उरला हो तो टॉयलेट आमगेलो कित्याक तो मॉडर्न ना चॅपल आमगेलें मॉडर्न पडलें चॅपल मॉडर्न पडटरी आमी हो न्यू स्ट्रक्चर घडलो आनी आमी तितूंक स्टॅच्यू कांय दवरलें ना पूण वण्टीकूय हें घायलां कित्याक वयता थिंगा फोडटा मोडटा म्हणून ते आमी ताली वण्टीक देवाचे हें घायलांनी दवरला फोटो घायलांनी आनी वर्साक हांगा व्हडा उमेदीन भक्तीन आमी येवन हे आमगेलें फेस्त करता आमची शिंतेर सकल आसा आमचे हो सगळो वाठार हे आमच्या चॅपलाचो तो आमचो गांव अशें गुणायले तुका दिसपडटलें हे उदकां पडलो आहा थिंगा आमगे घर आहा थिंगा आमगे व्हडलो वाडो हे न्हंयचे पयले वाटेन आमगे वाडो आसा हे सगळे गांव उदकान बुडला तितल्यांनी एक गांव आनीक सांगपाक हे व्हडवीक म्हणल्यार आमी आमगे गांवाचे आयज पासून सामके मोठे हुस्क्यान आनी मोठे मोगान जियेता आमच्या गांवांत आनी सदांच आमचो येवन आमी स्वता येवन काम करून आनी स्वताचे आमी दुसऱ्यांक घालना आमी सगळे एकठांय जावन येवन हें काम करून आमी सगळें निवळसाण जावं कितें करपा तितलें पेंटींग जावं हिंग जेवण रांदपाचें सगळें आमी स्वताचीच करून आनी आमी हिंग खुशाल बरीत आयचे दीस सारता. कितले वर्सां जाली तुमकां हो उत्सव मनोवपाक लागल्यार? सुमार आमकां 1982 उपरांत बुडलें तेन्नासून आमी आमगेले हिंगा केन्ना सोडना सुमार आतां 82 आनी जाली आसतली 44 इयर्स सुमार जाली आसतली कित्याक म्हाका एग्जॅक्ट सांगलें ना 44 इयर्स जाली आमी केन्नाच हें सोडलें ना चालूच आमगेलें. आतां तुमकां हांगा डॅम जालो म्हणटकीर तुमकां जागो दिल्लो आतां हे कोपेलाक बीन खंय जागो दिल्लो आसता? कोपेलाकूय जागो दिला वाडी आहा सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च वाडी चलता आतां आनी थिंगा धाकटें प्रायमरी स्कूल आहा इस्कुलाचें पूण हांवें पयलीं हिंगा आहलें व्हडलें स्कूल हायस्कूल आहलें सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस हायस्कूल आहलें. तुमचे आतां एक विचारपाचो प्रश्न म्हणल्यार तुमी हांगा जल्मल्ले आसा हय आतां तुमी वाडे पावले आसा वाडी पावले कितें लायफान अशें कितें वेगळें अशें खंयची लायफ बरी आसलेली हांगा लायफ बरी आसलेली काय वाडी लायफ बरी आसा आतां सद्या? आमची लायफ बरी आसलेली चड बरी आसली कित्याक तेन्ना पयशा वाटेन कांयच नासलें पूण एकमुखाचे सांगातान जियेताले सगळे एकमुखाच्या आदारा पावताले एकमुखाक कसले कश्ट दुकान अकंता वेळार धांवताले आतां मातशें वेगळें जालां आतां तो तेगे करतलो हांव मुगे करतलो अशें जावन पडलां कित्याक पूण तरी पूण आमी हे स्वातेर येवपाक सदांच एकठांय आसता सगळे एकठांय जावन आमी हे स्वातेरीन आमगे वावर करता. पयलीं तुमी हांगा सगळे हिंदू जावं मुस्लीम जावं ख्रिश्चन जावं एक मतान रावताले. हे मोठी भागी आमगेले आमी कोंकणी म्हूण कळनासलो क्रिस्तांव म्हूण कळनासलो ना मुस्लीम म्हूण कळनासलो आमी सगळे एकवटान जियेताले. आमगे हिंदूगेर सण आसतना चवथ आसतना दिवाळी आसतना आमी तेंगेर वयताले क्रिसमस आसतना इगर्जे कपला फेस्त आसतना ते लोक आमगेर येताले एकमेकाक सव जाताले आनी एकमेकाक बरें वीश करून आमच्या हॅप्पी जिवीत जियेताले.
आतां हें फेस्त म्हणटा तें तुमी केन्ना हें मनयता तुमी खंयचे दिसा जावं खंयचे म्हयने अशें हे आमी एवरी इयर मायाचे लास्ट संडे मंथ ऑफ मे लास्ट संडे एवरी इयर आमी फेस्त मनयता. आनी हे फेस्तांत लोक बीन आतां तुमचो आसा पळय तो खंय खंय आसा ते आमचो हिंगा लोक येता तो सगळे आमची फामील पयस पयस गेल्ले आहा जावं भयणां आमच्यो जावं आमची अशें करून सोयरे इश्ट मित्र आमी सगळ्यांक एक मेसेज घालता बाबा कुड्डी फेस्त रे म्हण आनी मोठे संख्येन लोक येता कित्याक कुड्डी म्हणटरी सामको उमेदीन लोक येता हांगा. आतां फेस्ताचो जो डिस्पेस आसा पळय तुमचो तो कशे प्रमाणे मागीर तुमी हँडल करता. बाबा आमगे पयलीं मरे परिस्थिती बिकट आहली आमगे जायते भुरगे बेकार आहले आमी देवा कडेन मागले हिंगा आनी देवा आमगे भुरग्यांक खंय तरी बरी स्वातीर दा आनी ते बरे परतळींनी तेंचे जायते पयस जायनी आनी खरेंच त्या भुरग्याक बरी स्वातीर पावले. आयज सगळे आख्खे संवसाराचेर आमगे भुरगे पावले. तेणी आपल्यागे ते फूल नपाकडे आमकां धाडून चडांत चड डिस्पेस ते करता आनीक आमी बी आमकडे एक आमगे वार धरून आमगे चलता आमी बी आमगे डिस्पेस काडून ना म्हणून आमी कोणा कडेन पॉलिटिशियना कडेन घेयना ना म्हणून आमी दुसरे कडेन डोनेशना वचना. हे आमगे सगळे आमचे गांवचे लोकां पयशांचे आनी कोणा कडेन वेगळे मनशा कडेन 1 रुपया देंगून घेयना कित्याक आतां लोक हिंगा देवा येवन घालता स्पेशल आपल्यागे जायते भशेन हिंगा मिलाग्री म्हणल्यार कळटा तुका अजापां जाता मागिल्ल्यांक जायती वस्तू मेळटा ती आपल्यालें डोनेशन हिसपाचेर दिता आनी ते डोनेशन आमकां यूज करपाक मेळटा. आतां दुसरो विशय आनीक म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सा खंय तरी हें उदक सुकलें ना जेणे करून हांगा सोमेश्वराचोय उत्सव जालो नाशिल्लो. गेल्या त्या वर्सा तुमी केल्लो तुमचो उत्सव. आमी गेल्या त्या वर्सा सुमार 43 लोक येयल्ले आमगे गांवांसान आनी थिंगा आमी गाडी दवरपा पडली आनी वयल्यान तळपा वयल्यान चलोन येवन आमगे हो उत्सव करून गेले कित्याक आमी एकूय वर्सा ते सोडना आनी आमी सोडलो ना आयज पासून आनी देवा कडेन मागता केन्ना सोडपाक आमकां पडना जाल्यार बरो देवान आमकां तांक दिल्यार बरो म्हणून मागता आमी. तुमी पयलीं हें तुमचें जालें तें आतां तुमी ह्या गांवांत जाल्ले आसा जाल्यार पयलीं तुमी कशें मनयतालीं हें फेस्त. हे फेस्त आमी न्हू हिंदूय बी सगळे आमगे हे वाठारा लोक आसा तो सगळे एकठांय जावन हे फेस्त मनयताले. तुका त्या टायमार म्हाका अशी बशी याद जाता की तुका सांगूं जायना इतली उत्सुकताय भितरल्यान सामकी उमाळ येता भितरलो की सामकी एकामेकाक सामकी उमेदीन सगळे कोण क्रिस्तान कोण कोंकणी म्हूण कळना आसलो हे पद्दतीचे कित्याक सगळे पाद्री फुड्यांकूय शिकताले पाद्रियां फुड्यान सगळे टच आहले आनी ते सांगते भाशेन मार्गदर्शना प्रमाणे आमी बरे वावर करताले. हितूंक वेगळाचार आनी भेदभाव म्हणटा कसलोच नासलो. आनी त्या टायमार लायट नासलेली मागीर गाडी नासलेली पेट्रोल मात घेवन आनी चुट्टा चुडी पेटोवन आमी आमची कार्यामळ म्हणटकीर हिंग चलोन येताले सुमार 15 मिनटां फाट पेट्रोल मात आसताले इतलेंच आनी टॉर्च म्हणटा ते म्हण सगळ्यां कडेच न्हू जे मनशा कडेन कितें आसता तेजे फुड्यान ती वस्तू आसताल्यो. तुमी हें उमेदीन मनयता हें फेस्त आतां तुमी हे पुरे जनतेक जावं लोकांक कितें एक मेसेज दिवपाक शकता तुमची हेणी. आमगे मेसेज एकूच आमी सगळे कुड्डीकार आमगे कुड्डीकारांगेलें इन्विटेशन सगळे लोकांक आमी कुड्डीकार सगळे हांगा येता तितले जाले जावं सोमेश्वरा आमी वयता जावं सगळे लोक आमगे कुड्डीकार ते हांगा येता आनी भायल्या लोकांक आमगे एकूच मेसेज आमी भेदभाव नासतना हे सुवातेर येवचे आनीक सगळ्यांनी आमी आमगेलो हे फेस्त पळय आसा ते वर्साच्या वर्सा जे भाशेन आमी लास्ट संडे हे करता तेन्ना तुमी बी येवन आमचे बरोबर वांटो घेवचो म्हणून हांव मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.